मांद्र्या मोरजे दर्यादेग वाठारांत शेक आनी हॉटेलांतल्या रातच्या पार्टीक लागून लोकांक न्हीद ना जाल्या मात सरकार आनी पेडणेचे पुलीस खंय कानार केस काडून न्हिदो काडटात। सावंड पोल्युशन मॉनिटरिंग कमिटीन कांय दिसां फाटीं हर्मल आउटपोस्टार कागाळ दिवन जाली मात पुलीस कांयच हालचाल करिनात। आमी मोरजे वाठारांतल्या गावडेवाडा ह्या भागान आसा आनी नागरिकांच्यो कंप्लेनी आयल्यात की म्युजीक वाजता म्हणून ते व्हेरीफाय करच्या खातीर एज अ मेंबर ऑफ नॉयज पोल्युशन मॉनिटरिंग कमिटी ह्या नात्यान ह्या जाग्याचेर पावला। आतां रातची 12:05 जाल्यात। आयज राती 10 वरां उपरांत आशव्या मोरजी ह्या बाउंड्रीचेर म्युजीक वाजता अशे कंप्लेनी नागरिकां कडल्यान आयल्या उपरांत हांवें स्वता वचून पयलीं कन्फर्मेशन करता। त्या भशेन ह्या फावटी हांवें वचून स्वता कन्फर्म केला आनी कन्फर्म करतकच हर्मल आउटपोस्टाचेर वचून एक रितसर कंप्लेन दिला आनी ह्या कंप्लेनीक अनुसरून हांवें मागणी केला ऑथॉरिटीज कडेन की तांच्यांनी कारवाय करची। दर्यादेगेवेले फॉरेनरांच्या रातच्या पार्ट्यांचो विशय नवो न्ही, मात सरकार आनी पुलिसांक ताचे पडून गेल्ले ना। ध्वनी प्रदूषणाचे नेम आनी कोर्टाचे आदेश खुट्याळ्याक लावन पुलिसांचो कारभार चल्ला। प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार। आता पळया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। आदलो राष्ट्रवादीचो पर्यटन मंत्री निळकंठ हळर्णकाराच्या कामांचे श्रेय बीजेपी घेता म्हूण राष्ट्रवादीन टिका केल्या। ही जेटी राष्ट्रवादी काँग्रेसचो मंत्री बाब निळकंठ हळर्णकर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचो मिनिस्टर असताना प्लॅनिंग जाला, अप्रूव्ह जाला आणि 8.5 कोटी त्यांना फ्रॉम कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स टू जीएसआयडीसी ट्रान्सफर झाले। सांता मोनिका जेटी मल्टी कार पार्किंग हे सगळे निळकंठच्या वखदार प्लॅनिंग, अप्रूव्हल अँड टेंडर जी टेंडर पासून झालेली कामां तो क्रेडिट घेवंक सोदता। 2021 प्रादेशीक आराखडो सरकारान बेगोबेग रद्द करचो म्हूण पी&ड सिटीजन फोरम मागता। जो रिजनल प्लॅन 221 जो भायर काढला तो डिनोटिफाय करात। हो न्हू तुमच्या बिल्डराचो आणि तुमच्या जाय पळय त्यांचो जो पेंट मारून हाडून पळय लोकांच्या नोंदणी काढला तो आमी कशेंच मानून घेवचे ना। आमी मतदारसंघ अशे एक मतदारसंघान आमी मिटिंगेक चालू करपाचे आसा। गोंयकारांक उलो मारता सगळे भायर सरात आनी हे बीजेपीक आनी काँग्रेसान जो पळय हो प्लॅन भायर काढला तो भायर मारून फुडें सरात। मिनेजीस ब्रागांझ संस्थेची तिसरी लुईस दे मिनेजीस ब्रागांझ व्याख्यानमाला 7 ते 9 जानेवारी मेरेन मिनेजीस ब्रागांझ हॉलांत चलतली। मिनेजीस ब्रागांझा यांच्या नावाने गेल्या 3 वर्षापासून हे आमचं तिसरं वर्ष आहे आम्ही लेक्चर सिरीज सुरुवात केलेली आहे। इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांझा विविध तरेचे कार्यक्रम करता आणि हे म्हणजे फाटली 2 वर्सां आणि तिसरे वर्ष जेणे करून व्याख्यानमाला हातून एक वैशिष्ट्य अशें आमचें आसा लेक्चर सिरीजाचे की आमी गोंयचे स्पीकर मुद्दम आवर्जून थंय आमी इन्वायट करता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इतल्यार हे खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।